देवा बापा तू सर्गीच्या सर पडतो नामान करता पिडाशिडा आमची आराधना वंदन करो पिडाशिडा आमची समर्पिता कष्ट दुःख आमचे बेजाराय आमची आराधना वंदन करो कंद बेजाराय आमची समर्पिता भुरग्या बाळांक आमच्या वंदन करो
सुम्या जेजू वरदान तुका सुम्या जेजू वगळाप तुका सुम्या जेजू वगळाप तुका सुम्या जेजू वगळाप तुका सुम्या जेजू वगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू वरदान तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू वरदान तुका सुम्या जेजू जय जय 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 तुका सुम्या जेजू राणी पादुका सुम्या जेजू राणी तुका सुम्या जेजू राणी पादुका सुम्या जेजू राणी तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मुखार भाव भयणीनो जिवंत देवा मुखार जिवंत जेजू मुखार जिवंत पवित्रात्म्या मुखार आमी आसा हो वेळ भोव पवित्र जावन आसा सर्गा संवसाराचो धणी सर्गा संवसाराचो रचणार आमचे मुखार हजर आसा ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या एकच कारणा खातीर ते जावन आसा जेजूचो अनुभव आमकां जाय जाय देवाचो अनुभव आमकां जाय जाय ह्या खातीर आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या भगवान जुजे वासान वचो अनुभव देवाचो जेजूचो पवित्रात्म्याचो अनुभव वांटून दिल्लो तो गेल्ले कडेन हर एका मनशाक जेजूचो अनुभव बगूंक ताणें फावो केल्लें असलो अनुभव जोडूंक आमी हांगा आयल्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी आसा सक्रामेंतांत आसल्या जेजू मुखार आमी आसा आमची सगळी वाटावळ आमी सोडया आमची सगळी कंत बेजाराय आमी पयस करया हो वेळ पवित्र जावन आसा मात हो वेळ मोलादीक जावन आसा हो वेळ जेजू सांगाता कसोसो वेळ जावन आसा जर आमी हांगा धांवन पाटी वेता आसतना जेजूचो थोडो वेळ अनुभव आमच्या काळजांत आमी घेवन वेता तर हे आमचे नोवेन आमचे मीस आमचे सगळें सार्थक जाता जर आमी जेजूचो अनुभव आमच्या काळजांत घेवन वचना तर सगळें व्यर्थ जाता देखून मोगाळ भाव भयणीनो पयसल्या गांवांत जावन पयसल्या शारांत जावन पयसल्या हळ्ळेंत जावन जेजूच्या मोगान सांजुजेच्या मांडाक सांजुजे वासाच्या मांडाक आमी सांगाता जमल्या आनी प्रत्येक जावन माध्यमांत विक्षण करच्या सर्व लोकांक जेजूचो आशिर्वाद जेजूचो अनुभव आमी जोडून घेवंक आसा देखून आमचे दोळे आमी दामपया थोडो वेळ सक्कड आमी आमचे दोळे दामपया कोणूच आमी आमचे दोळे उक्ते करचे नाकात आमचे दोळे आमी दामपया आमी खंय जावन आयिल्ले सगळे आमी विसरून सोडी आमचे तें आसले उणेपण आमचे तें आसले पिडा शिडा आमचे तें आसले समस्ये विविध समस्ये घेवन आमी हांगा आयल्या हे सगळे आमी विसरून सोडया जेजू मुखार आसतना हें सगळें आमी विसरा जाय जेजू मुखार आसतना आमी सगळें सोडून सोडी जाय कित्याक म्हळ्यार आमी देवा मुखार आसा जेजू मुखार आसा जिवंत जेजू मुखार आमी आसा जिवंत जेजू मुखार आसतना आमची पिडा शिडा आमचे समस्ये आमची वाटावळ वा आमचे कुटुंबांत आसले समस्या कितेंच न्ही कारण आमी जेजू मुखार आसा कारण जिवंत देवा मुखार आमी आसा असलो अनुभव आमकां सदांय मेळना असलो अनुभव आमकां थोडे पटी मात मेळटा आनी आज ह्या पवित्र तळाक येता आसतना असलो अनुभव जेजू आमकां दिता देव आमकां फावो करता कारण तो आमचो मोग करता ताणें आमकां रचलां ताणें आमकां पोसलां तो आमचे सांगात आसा आमच्या कश्टांत आसा आमच्या समस्यांत आसा आमच्या संतोशांत जेजू हजर आसा देखून ह्या वेळा आमी आमकांच जेजूक समर्पण दिवंक आसा आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचो राष्ट्र आमचो देश आमच्या देशाच्या सर्व मुखेल्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यांक किंवा जाणां सगळ्यांक आमी जेजू समर्पण दिवंक आसा आमचे भितर आसलें उणेपण आमची पातकां आमची पिडा शिडा आमचो संतोश सगळें आमी जेजू समर्पण दिवंक आसा
आमचें जिवीतच जेजूक आमी समर्पण दिवंक आसा आमचें जिवीतच ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूच्या पांयां तळ आमी भेटोवंक आसा वजान वयतल्यान कश्टांतल्यान मुजेसर येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणलें दिसून देखून आमी वजन घेवन आयल्या आमी कश्टान आयल्या आमी समस्या बुडोवन आसल्या हांगा आयल्या आमी पिडा शिडा घेवन आयल्या हें सगळें आमी जेजूच्या पांयां तळ समर्पुया ताका आमी भेटोवन दिवया वगळा जेजू तूं ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय तूं जिवंत आसाय आमचे सांगात आमचे मदें हजर आसा खंय हिंदू अगवा तेग तुजे नांवी सांगाता मेळटात थंय तूं हजर आसाय म्हणलें आनी आज आमी इतलो जाणा इतली आमची भाव भयणी आमी सांगाता मेळ्ळा कारण एकच तुका मान करूंक तुका आराधन करूंक तुजे कडेन उलोवंक तुजी शांती घेवंक तुजें समाधान आमच्या काळजांत आमचे थंय आमच्या कुटुंबाक घेवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता आमी आमकांच तुका समर्पण दिवंक आशेता हांव जेजू प्रत्येक जावन आमी आमकांच समर्पण दिता हांव आमची कूड आमची मोत आमच्या कुडीचे सर्व विश्वे आमच्या कुडींत आसलेली सर्व पिडा शिडा आमच्या मोतींत आसलेली सर्व राठावळी आमच्या मोतींत आसलेली सर्व खंत बेसाराय आमच्या कुडींत आसलेले सर्व उणेपणो आमच्या कुडींत आसलेली सर्व पातकां आमच्या कुडींत आसलेले सर्व विश्वे सगळे आमी तुका समर्पण दिता जेजू तुवें दिल्लें तें आमकां आनी आज परत आमी फाटीं तुका समर्पण दिता आमची सगळी कूडस आमचें सगळें जिवीतस आमचें सगळें कुडीची बोगणां आमच्या कुडीचे विश्वे आमच्या कुडीची पिडा शिडा कुडींत आसलें उणेपण सगळें आमी तुका समर्पण दिता मानून घे जेजू उदापणान तूं घे जेजू आमचे कडेन दुसरें कितेंच ना तुका दिवंक आमचे कडेन आसा हें सगळें उणेपण आमची पिडा शिडा आमची बेजाराय आमची खंत बेजाराय हें सगळें आमचे कडेन आसा ती तुका मानून घे तें तूं मानून घे तुज्या पांयां तळाक आमी तुका आमकां समर्पण दिता जेजू घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका शांत आमी उबारया सारके रितीन आमच्या सगळ्याच आमी उबारया आमकां आमी जेजूक समर्पण दिता आसतना कितेंच तुमच्या काळजांत तुमच्या मोतींत आसलें सगळें जेजू सांगात ताका सांगा म्हजें तें असलें जायज वा म्हजें तें असलें पिडा आसा म्हजें तें असलें उणेपण आसा वा म्हज्या कुडींत अशें उणेपण सगळें जेजू सांगा ह्या वेळार समर्पिता जेजू मुझे जीवी सांगात म्हणया समर्पिता जेजू मुझे जीवी आनंद पाके जीणे नितळ म्हाका पाके जीणे नितळ म्हाका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका सांगात म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया
आमचे सकल करया आमच्या कुटुंबाचो आतां उडास करया आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मतींत आमच्या कुटुंबाचें पिंतूर वाडी आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या समेसांक ह्या वेळा हो वेळ जावन आसा कुटुंबांत आमच्या समेसांक समर्पण दिवचो कुटुंबांत आमची मालगडी आवय बापूय आसा तर मोगाची ती तांचे मुखामळ पळयता आसतना संतोश आमकां भोगता आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या पोथीक भुरग्यांक सगळ्यांक तुमच्या मतींत उडास हाडा कितली मोगाळ ती जेजून दिल्लें देणें तें जावन आसा देवान दिल्लें देणें आमकां तें जावन आसा सकट कुटुंबांतल्या समेस सांद्यांक ह्या वेळा उडास कारण परगांवांत आसात पयस आसात वा हॉस्पिटलांत आसात हुशार नात भलायकी बरी ना तांकां आमी जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया सगळ्यां समोर उडास काडया सगळ्यांचें नांव काण तांकां आमी समर्पण दिवया जेजून आमकां दिल्लें देणें तें काणयेक दी जेजूक आमी पांची दिवया जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया आमचे गे तुमाका कुटां म्हजें समर्पिता तुका गे सोमिया गे तुमाका कुटां म्हजें समर्पिता तुका हालेलुया 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 आमच्या आतां आमी सकल केल्या ह्यो वेळ जावन आसा आमी आमच्या पिडेस भाव भयणीक समर्पण दिवचो आमच्या कोडयाळ देशींत आमच्या मंगळवारांत कितलींशीं हॉस्पिटलां आसात हर एका दिसा हजारो लोक पिडेन कश्टाता ह्या हॉस्पिटलाक वेता आमच्या कुटुंबांनी कश्टांची आमची भाव भयणी पिडेन कश्टातात जेजूच्या कश्टांत तांणी इल्लोसो वांटो घेतात पूण सभापती पिडाशिडा आमकां झड जाता आमकां पिडाशिडा दूख दिता आमकां पिडाशिडा आमचे मतीची समाधान पाड करता आमी मस्त बडी जेजू कडेन सवाल विचारता जेजू कित्याक ही पिडा तुवें म्हाका दिल्याय कित्याक ही पिडा म्हज्या कुटुंबांत तुवें फोव केल्याय सभापती जेजू म्हणटा ही ल्हानशी एक ताच्या कश्टांत आमी वांटो घेवचो जावन आसा पूण आमकां ताची गरज आसा हे पिडाशिडा वयता आसतना आमकां ताची गरज आसा ताच्या कुमकेचो हात ताची बेसांवांक गरज आसा ताच्या गूण कसो हात आमकां गरज आसा देखून आमच्या कुटुंबांत आसल्या विविध हॉस्पिटलांत कश्टांच्या पिडेन कश्टांच्या भाव भयणीक आमी ह्या वेळा जेजू समर्पण दे मोगळा जेजू समर्पिता आमी स पिडेस आमच्या भाव भयणी विविध पिडा आमच्या कुडींत आसा कारण आमची कूड मातयेन केल्ली जावन आसा ही सगळी पिडा आशिल्ली आमी तुका समर्पिता तुका मौन आसल्यार तूं गूण करून सकताय मेल्ल्यांक तुवें जिवान केलाय पिडेसांची तुवें गूण केल्लें आजुनी तूं गूण करताय 2000 वर्सां पयलें न्ही बघा आजुनी तूं पिडेसांक गूण करताय देखून आमी सकमेस पिडेस आमच्या भाव भयणीक समर्पण दिवया तुमची तें कसली पिडा आसा जाल्यार ह्या वेळार ती नांव सांगून खंयच्या पिडेचें नांव सांग ल्हान जावं पळोवप थोडे पिडी दोस्तां जावं पळोवप पिडेचें नांव सांगा जेजूच्या पांयां तळाक समर्पण दिवया ती पिडा आमच्या हात उबारया आमची पिडा आमी पिडेस भाव भयणीक आमची ती आसली पिडा आमी जेजू समर्पण दिवया गे सोमिया गे तुमाका सर पिडेस्ता समर्पिता तुका गे सोमिया गे तुमाका सर पिडेस्ता समर्पिता तुका हालेलुया 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 वेळ जावन आसा आमची सर घराचे थळ आमचे ते असले कृषी वा आमचे ते असं कितें मनजाती जानवर आसात सगळे आमी जेजू समर्पण दिवया सभापती विविध मनशां आमकां विविध संगती विशयान सांगतात ह्या जाग्यार कितें आसा उणेंपण आसा जेजू आसलें तें उणेंपण आसना जेजूचें बेसांव आसलें तें खंयचेंय उणेंपण आसूंक ना कित्याक म्हळ्यार देव आसा तें खंयचेंच उणेंपण आसना देखून आमचो जागो जावं पुरो आमची कृषी जावं पुरो आमची जानवरां जावं पुरो वा आमचे घर जावं घराचे तळ घराचे सगळे कोणशे आमी ह्या वेळार जेजूक समर्पण दिवया
कितेंय आमच्या घरांनी बेन दिसता थोडे पटी आमच्या कुटुंबांत घरांत रावंक बेन दिसता एक सूर्य आसात सगळे आमचे जिणेचो वांटो जावन आसा पूण हे सगळ्या वेळार आमी जेजूक समर्पण दिवया आमच्या भावा भयणी वा आमच्या ह्या पवित्र खेळांतली भाऊ भयणी आसा तांचें घर आसा तांचें कुटुंब आसा तांची जानवर आसा तांचो जागो वा तांचे भयण भाट वा तांचे कृष्य आसा ताकाय समेस आमी जेजू समर्पण दिवया आमच्या हातां आमी उबारया घे सोमिया घे तू म्हाका सर मुझे आस्पदी समर्पिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका सर मुझे आस्पदी समर्पिता तुका हालेलुया 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 हो वेळ जावन आसा आमी आमच्या कर्नाटक आमच्या राष्ट्राक आमच्या भारत देशांत आसलेल्या सकड मुखेल्यांक हे दोळस आमकां कळयता विविध कश्ट विविध पंथावण आमकां क्रिस्तांव भाव भयणी मेळटात पूण आमी भियेना कारण जेजू आमच्या संगात आसा कोणूच आमकां कितें सुणें करूंक शकना आमच्या भारत देशाक भारतांतल्या राजकीय मुखेल्यांक आमच्या लायक मुखेल्यांक प्रत्येक जावन विविध कश्टांनी विविध गांवांनी कश्ट येवन आसात पावसा निमती विविध कश्ट येवन आसात झूज जावन आसा सकड आमच्या भाव भयणीक विविध गांवांनी आसलेल्या सगळ्या भाव भयणी ह्या वेळार जेजू समर्पण दिव्यांक कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय सकड भाव भयणी आसात आनी आमी तांचे थंय एक जावन आसा देखून आमी ह्या वेळार जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिवया आमच्या हातां आमी उबारया घे सोमिया घे तू म्हाका सर्व राष्ट्रां समर्पित हांव तुका घे सोमिया घे तू म्हाका सर्व राष्ट्रां समर्पित हांव तुका हालेलुया 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 जेजूक आमी आमकां समर्पण दिलें थोडी सवकसाय आमकां भोगता गे इल्लीशी म्हणी सवकसाय भोगता गे मोती किल्ले म्हणी समाधान जालें गे जेजू सांगा म्हाका न्ही जालें गे इल्लीशी भोगता कारण सगळे आमी जेजू समर्पण दिलें आमकां आमचे तें आसलें सगळे आमी जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिलें देखून थोडी सवकसाय आमच्या काळजान भोगता हे दोळ येता आसतना आमी कितें वजें घेवन आयले हांव विविध वजें घेवन आयले हांव पूण हांगासर हो इतलो वेळ आमी आतां करसिलो इल्लीशी शांती आमच्या काळजान भोगता इल्ली सवकासाय आमकां भोगता कारण जेजूक आमी समर्पण दिलें आनी ह्या वेळार आमी जेजूक आयकोंक वता आसतना जेजूचें उतर आमी आयकोंक आसा ताच्या उतरां जावन आमच्या जिवितांत प्रेरण घेवंक आसा देखून आमी उबे रावया पवित्रात्म्याचें गीत आमी गावया पवित्रात्म्याची सकत आमची वय मागोवन घेवया कारण जेजूचें उतर आयकत आसतना आमच्या काळजांत ते विगास जायी हेब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत म्हणटा देवाची उतर दोन दरेच्या तलवारी परी ते आमकां जर तर आयकत आसतना आमच्या काळजा भितर विकता आमचें काळीज सिंचता तें जावन आसा देवाचें उतर देखून आमी तयाराय करया पवित्रात्म्याची सकत आमी मागया पवित्रात्म्याची गीत आमी मागया पवित्रात्मा आमचेर येता पवित्रात्मा आमचेर देंवता तो आमकां ताचें उतर जेजूचें उतर आयकूंक आमकां नितळ करता आमकां तयाराय करता देवाच्या पवित्रात्म्या मुझेर देवोन ये मुझेर देवोन ये देवाच्या पवित्रात्म्या मुझेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कुर्बेन भर
उतर ऐकूंक आमकां समितार आयकऱ्या सवे स्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जुवांच्या वांजेलांतले देवाचे उतर आमी आयकता अध्याय 2 वळ 1 जावन 5 पर्यंत आमी आयकता 2 दिसा उपरांत गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न आसलो थंय जेजूची आवय आसली जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें थंय वायन उणो पडलो जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तवळो ताचे आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता भाऊ भयणी दोळ्या आमच्या दंप्यात बसा नाकात एक घडी दोळ्या तुमच्या दंपात परत देवाचें उतर तुमी आयकलें तुमच्या मतीक उडास करा जुवांच्या वांजेलांतलें उतर अध्याय 2 वळ 1 जावन 5 पर्यंत जेजू आनी ताचे सीस जेजूची आवय काना शाराक लग्ना काजाराक गेल्ली काजाराच्या माटवांत जेजू ताचे सीस आनी जे आवय आसा आनी ह्या वेळार थंय कितें जाता वायन उणो पडटा आनी मोरी म्हणटा जेजूची आवय म्हणटा वायन उणो पडला 11चें उतर तो तुमकां मोरी म्हणटा तो तुमकां कितें सांगता तें करा परत तें मती उडास तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हणा एपटी तो तुमकां कितें सांगता तें करा तो तुमकां कितें सांगता तें करा बसात क्रिस्तांनी जिवंत क्रिस्तांनी सक्रामेंतांत हजर आसलेल्या जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हेच्या क्रेचें उतर तो तुमकां कितें सांगता तें करा डू वॉट एवर ही टेल्स यू डू वॉट एवर ही टेल्स यू तो तुमकां कितें सांगता हांव कित्याक परत परत हें उतर तुमकां उडास करता वा परत परत म्हणूंक कित्याक करता म्हळ्यार हे समजो नियाळ एकाच वाक्याचेर आसा तो तुमकां कितें सांगता तें करा डू वॉट एवर ही टेल्स यू आतां मोरये मायेन वायन उणो पडल्या वेळार साकरांक कितें सांगलें साकरांक सांगोना की म्हजो पूत कितें सांगता तें करा पळया तिका सांगीत आसलें म्हजो पूत कितें सांगता तें करा आमी आवय न्ही तशें म्हणचें न्ही पळय न्ही तो म्हणटाय पुताक तो म्हणटाय पुताक आमी आवय केदाळाय तो म्हणना पुताक कितें म्हणटा तो म्हजो पूत कितें सांगता तें कर पूण मोरी म्हणटा तो कितें सांगता तें करा ताका मस्त अर्थ आसा गुंडायेन आमी नियाळ केल्यार मस्त अर्थ आसा आतां तो म्हळ्यार कोण आमी जनरली आमी आतां सांगचे जेजू कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय हजर आसलो जेजू मोरये माये सांगाता आनी सिसा सांगाता तो हजर आसलो त्या लग्नाच्या माटवांत पूण तो म्हळ्यार आरंभाक तो आसलो उत्पत्ती पुस्तक पयल्या अध्यायांत फ्रॉम द बिगिनींग वा इन द बिगिनींग आरंभार तो आरंभार आसलो सुरवातेर जावन तो आसलो कोण जेजू आसलोय जेजू आसलो न्ही नातलोय जेजू नातलोय पयलें जेजू आरंभात जावन आसलो फ्रॉम द बिगिनींग देखून तो जावन आसा देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव
जाकोबस तो कोण तो आरंभार आसलो तो जावन आसा देव अब्राम असो तो जावन आसा देव इजाक असो तो जावन आसा देव जाकोब असो निर्गमन पुस्तकांत मेळटा आमकां वाचूंक 3रा अध्याय 6 वाक्यांत निर्गमन पुस्तकांत इल्लेशें मुखार येता आसतना 3रा अध्यायांत 4 वाक्यांत आमी वाचता जो आसा तस्सो तो जो आसा तस्सो हांव मोइजे सिनाय दोंगरार वेता आसतना इस्रायल प्रजेन कितें नांव सांगचें म्हूण विचारता आसतना देव सांगता जो आसा तस्सो हांव तो म्हळ्यार कोण जो आसा तस्सो हांव तो म्हळ्यार कोण तो जावन आसा आरंभ तो म्हळ्यार कोण तो देव अब्राम असो तो देव इजाक असो तो देव जाकोब असो तो म्हळ्यार तो आसलो हांव जो आसा तस्सो हांव जुआंवच्या वांजेलाचें पयलें उतर तो जावन आसा शब्द आनी शब्द देव जावन आसलो तो जावन आसा शब्द आनी शब्द देव जावन आसलो तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड जुआंवच्या 8व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा 12व्या वळींत तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड तो जावन आसा कुसार मेल्लो देव तो जावन आसा कुसार मेल्लो जेजू तो जावन आसा 3ऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाल्लो देखून वत देखून मोरी माय म्हणटा तो कितें सांगता तें करा तो म्हळ्यार तो देव कितें सांगता तें करा देखून आमी मोरये माय सुमोग करता कित्याक मोरये माय केदाळे ती म्हणना हांव कितें सांगता तें करा म्हणना मोरये माय कितें म्हणटा तो कितें सांगता तें करा तो म्हळ्यार कोण देव कितें सांगता तें करा आतां तो उतर जावन आसा तो म्हळ्यार देव देव कितें सांगता तुमकां तें करा 11 तो म्हणटा म्हजो पूत देव जावन आसा तो देव तुमकां कितें सांगता तें करा उणें पडलें सगळें कितें उणें पडलें सगळें भरती जातलें उणें पडलें सगळें भरती करून दिवचें कोणाक सांगता देवा मात सांगता आतां आमच्या जिवितांत आमी मुखार इल्लेशें भितर गेल्यार आमच्या जिविता भितर गेल्यार आमी सगळ्यांचें उतर आयकता न्ही म्हजी मम्मी माय आसा म्हजी माय सगळ्यांनी सांगलें आयकता तिका कोणें दुयेंत म्हळें खंय वोंकोंक जाता जाल्यार मीठ केल्यार वोंकोंक जायना वोंकोंक जाता जाल्यार मीठ केल्यार दोयगी पावलां ना गोतून ते मायन सोमा धरलां मिठाचें कालें मिठाचें एक बोतलूत मायच्या बेड्डार आसा माय सगळें सांगलें आयकता आमी सगळ्यांनी सांगलें आयकता पूण देवान सांगलें आयकना देवान सांगलें आयकना देखून थोडे पटी आमच्या जिवितांत कश्टां वयर कश्ट येतात जावं पळय आमच्या जिवितांत समस्या आमकां परियर जायनात कित्याक म्हळ्यार आमी तो सांगलें आयकना आमी दुसऱ्यांनी सांगलें सगळ्यांनी सांगलें आयकता पूण तो सांगलें आयकता आतां तो कितें सांगता दुसरें उतर तो तुमकां कितें सांगता तें करा कितें सांगता आमकां तो कितें सांगता देव आमकां कितें सांगता निर्गमन पुस्तक 20व्या अध्यायांत आमी गेल्यार मोइजेक देव दिश्टी पडटा आसतना मोइजेक देवान कितें दिलें 10 उपादेश दिले 10 उपादेश येतात गी परत आमी उडास कित्याक 10 उपादेश कोणें दिल्ले ताणें देवान दिल्ले ते आमी पाळूंक आसात केन्ना आमी हे 10 उपादेशा विरोध वेता गी तेन्ना आमच्या जिवितांत कितें जाता सोडवणें वादळ येता कारण तो कितें सांगता आमी करिना द्वितीय पुस्तकांत आमी आयल्या 6व्या अध्यायांत आमी पळय वाचता आयक इस्रायेला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव सर्वेस्पर एकलोच जेजू एकलोच देव हे कोणाय बदलूंक जायना आमी खंय प्रगट करीत ताचे विरोध वा ताचे विनय आमकां बाचावी ना ताणें मात बाचावी कित्याक म्हळ्यार तो देवोन आयिल्लो ह्या संवसारांत देवोन आयिल्लो आमचे मनीस जावन सुकुसार मेल्लो 3ऱ्या दिसा पुना जिवन जाल्लो देव तो देखून आमकां कळीत आसा आनी निगंट आमी 100% सांगूंक जाय जेजू ते आमकां बाचावी आसा
आयक इस्रायला सवेस्पोर एकलोच आमचो देव सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन देवाचो मोग कर. 3 संगती कितें सगळ्या काळजान मागीर आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन. काळीस आत्मो कोणा तावन आयिल्लो देवा तावन आयिल्लो सगळ्या आत्म्यान. कित्याक म्हळ्यार आत्म्याक जर देवाचें जेजूचें कनेक्शन ना जाल्यार आमची कूड उरना. कित्याक म्हळ्यार कुडींत आसलो सगळो पावर खंय जावन जनरेट जाता. जनरेटर जावन न्ही आत्म्या तावन. कुडींत आमच्या जिवितांत घडच्यो सर बऱ्यो वस्तू संगती वा आमची जाणवाय आमची बोध वा आमची सकत आमची काम आमची सक्सेस कितें आसा यशस्वी कितें आसा खंय तावन येता आत्म्या तावन येता. खंय तावन येता आत्म्या तावन. देखून आत्मो आसा. हांव म्हळ्यार आत्मो हांव म्हळ्यार कूड न्ही. देखून सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन. सक्तेन म्हळ्यार कुडीची सगळी सकत कितें आसा आमी जेजूचो देवाचो मोग करूंक आसा आनी ताका आयकोंक आसा. तो सांगता तें आयकोंक आसा. आनी ह्या वेळार बरेंपण जाता. ह्या वेळार बरेंपण जाता. परत आमी जुवांच्या 13व्या अध्यायांत आयल्यार जेजू कितें म्हणटा. जेजू म्हणटा एकामेकाचो मोग करा. ताची उपादेश पळय. एकामेकाचो न्ही धरून पडल्या ती ना न्ही. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आतां हें जेजून हें देवान ताणें सांगलें. तो कितें सांगता तो सांगता हें सगळें पळय सांगता. ताणें सिनाय दोंगरार सांगलें तुमी म्हजें तें आसता जाल्यार हें तुमी करी जाय. 10 उपादेश. जेजू म्हणालो एकूच उपादेश म्हणालो जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. जेन्ना आमी हें करता जेन्ना आमी तो सांगलें करता तो सांगलो उपादेश पाळटा तेन्ना आमच्या जिवितांत खंडीत जावन बरेंपण जाता. खंडीत जावन आमकां बळ मेळटा. खंडीत जावन आमकां सकत मेळटा. खंडीत जावन आमचें थंय आसलें उणेपण पयस वता. आतां नेक्स्ट सेंटेन्स आया आमी आनी एका उतराक. तो तुमकां कितें सांगता. तो म्हळ्यार कोण म्हण कळ्ळें. तो सांगता कितें सांगता समजलें आमकां. आतां तें करूंक आसा तें करा. आमकां देवान सांगलें उपादेशा प्रकार आमी जियोंक आसा. आतां तें करा. साकरांनी जेजून सांगलें बरीच केलें. साकरांक जेजून म्हळ्यार ते मांडे आसले सो तातूंत उदक बरा. ताचे उपरांत तांणी कांय करूं ना. जेजून तितलेंच सांगलें. जेजू म्हणालो तांकां 100 पात्राचे मांडे आसात. त्या मांड्यांनी उदक बरा. ताणें ते काठ पर्यंत भरले. साकरांनी तितलेंच केल्लें. साकरांनी तांचे अधिक प्रसंग करूं ना. साकरांनी आनीक 10 मांडे दवरना ती. ताणें ते 100 मांडे आसले तितलेच मांडे. आमी जाल्यार कितें करता हांव आमी आनी एक 10 मांडे आसूं सायबा म्हणून आनी एक 10 मांडे दवरता हांव. पूण साकरांनी कितें करूं ना. साकरांनी जेजून सांगलें बरें केलें. आनी जेजून कितें केलें तें असऱ्यां केलें. जेन्ना साकरांनी जेजून सांगलें बरें केल्ल्या वेळार असऱ्यां केलें. आतां मोरयेचें जिवीत या. मोरयेच्या जिवितांत देवाच्या उतराक ताणें सांगलें बरें केलें. ती म्हणाली हांव जावन आसा कितें हांव जावन आसा तुजी साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें तें जावं. देखून जेजू मोरये थंय जल्मालो. देखून पवित्रात्म्याची सकत मोरये थंय सावळी घाली. आनी देवा सवेस्पो देव तिचे ते आसलो कारण ताणें सांगलें बरें केलें. ताचें उतर आयकलें आनी ती म्हणाली हांव जावन आसा साकर्ण. तुका कितें जाय तशें कर. जुवांच्या 15व्या अध्यायांत आमी 7व्या ओळींत आमी वाचता. तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयता तें तुमकां मेळटलें. परत ऐक्या. तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार तुमी म्हजो हांव देव म्हणून वळखात तर हांवें दिल्ले उपादेश थोडे उपादेश पाळशात जाल्यार तुमी कितेंय मागात तें तुमकां मेळटलें. आतां आमच्या जिवितांत आमी सभापुटी मागता. सभा सगळ्या विविध मनशाच्या जिवितांत घडल्यांत. कारण तो कितें सांगता ताणी केलां.
तो कितें सांगता तें करूंक ती प्रयत्न करन आसात. हांवें आमचे न्ही आमी म्हणूंक जायना आमी 100% देवाचे सगळ्यो उपादेश पाळूंक जाता ना, थोडे पिढी आमी पडटा हांव. पूण आमी प्रयत्न केल्ल्या मनशाक ताणें मागलें ताका फावो जाता, ताणें मागलें ताका मेळटा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आमच्या मुखार हजर आसा. परत तें उरता, तो कितें सांगता तें करा. जेजू कितें सांगता तें पयलीं आमी करया. जेजूचे उपादेश ताच्या नियमा प्रकार जियोंक आमी हर एका दिसा प्रयत्न करया. थोडे फावटी आमी सुकोवन पडटा हांव तें म्हणना, पूण आमी प्रयत्न करूंक जाय. पूण थोडे फावटी आमी प्रयत्नच करिना. मागणें आयकोवचें देवान कशें, वा आमी मागलें दिवचें देवान कशें. कित्याक म्हळ्यार आमी ताणें सांगलें बी आयकना, दुसऱ्यांनी सगळ्यांनी सांगलें आयकता, ताचें उतर आमी पाळिना. ताणें सांगलें एकामेकाचो मोग करा म्हणून आमच्या कुटुंबांत आमी मोग करिना, आमच्या शेजारचो आमी मोग करिना. तर देवान ताणें दिवचें जाल्यार कशें. मातेवाच्या वांजेलांत 25 अध्यायांत 30 आनी 5 वाक्यांत आमी कितें करी जाय तें सांगलां. तें जावन आसा, हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें, भुकेल्ल्याक खावंक दिया, ताणेल्ल्याक पियोंक उदक दिया, परको आसल्यार घरांनी आसरो दिया. आमी कोणाक आसरो दिला गे? उक्तो आसल्या मनशाक न्हेसोवंक पांगरूंक दिया, बंदेंत आसल्या पिडेस आसल्याक जतन घेयात, आनी बंदेंत आसल्याक पळोवंक वसात. परत उडास करया. भुकेल्याक जेवण दिवंक आसा, तें ताचें उतर. आमची जडटी त्याच्या मापार जातली. ताणेल्ल्याक आमी पियोंक उदक दिवंक आसा, उक्तो आसल्याक आमी वस्त्र दिवंक आसा, परको आसल्याक आमी घर दिवंक आसा. एका सेन्सा कितली लढाई जाता, कितले कडेन आमच्या कुटुंबांनी आसूं. एक सेन्स जाग्याक कितलेशे पयशे खर्च करतात, आनी हें देवाचें उतर. तो सांगलें आमी करता. पिडेस आसले आमी पळोवंक वचोंक आसा, तांकां मेळोवंक आसा, तांकां बुजोवंक आसा, आनी बंदेंत आसल्याक आमी पळोवंक मेळोवंक, तोय आमची भाव भयणी म्हणून पळोवंक आसा. आनी ह्या वेळार आमच्या जिवितांत असर्यां घडटात. साकरांनी जेजू सांगलें बी केल्ल्या वेळार कितें जालें? असर्यां घडलें. काल जर उदक आसलो वायन जालो. जर तर जेजून सांगलें बी आमी करता जाल्यार आमच्या जिवितांत ती असर्यां जातात, असर्यां घडटात. हो वेळ जावन आसा, परत आमचें जिवीत आमी पळोवचें. देवाचें उतर आमी आयकलें. तो कितें सांगता तें करा. ही आमच्या मतींत उडास आसूं दी. कोणी मेळ्ळ्यार सांगा, तो कितें सांगता तें करा. हांवें सांगलें करनाकात, तो कितें सांगता तें करा. ताचें उतर पाळा आनी सगळें बरें जातलें. तर हे सगळो नियाळ आमच्या मतींत दवरून परत आमचे दोळे आमी दांपया. थोडो वेळ आमी आयकलें, परत आमच्या मतीक उडास हाडया. तो कितें सांगता तें करा. तो कितें सांगता, डू वॉट एवर ही टेल्स यू. ताचें उतर ताणें आमकां उपादेशा मुखार दिलां. आमकां ताणें ताचें उतर जियेत आसतना तो बेसावांनी भरता. देखून आमी येदोळ पर्यंत जर आमच्या जिवितांत ताणें सांगलें करूं नंतर आमी ह्या वेळा बक्षणे मागया. एका भजना रुपार आमी आमचें जिवीत परत जेजू भेटोवन दिवया. परत सभापटी आमच्या जिवितांत आमी तो सांगलें करना, कारण थंय आनी एकलो आसा तो देंवसार सैतान आमकां हर एक पडी नाडटा. आमकां आमचो दुसरोच वाटो वचोंक आमकां तो सांगता, आमचीच खुशी करूंक तो सांगता, हेरांनी सांगलें आयकोंक सांगता, आनी जेजून सांगलें आयकोंक तो सोडिना. देखून ह्या वेळार आमी परत जेजू भेटोवन दिता आसतना आमचें तें आसलें वा आमचें तें प्रभाव घालची सैतानाचो तो कितें आसा पावर, सैतानाची ती पदवी नास जावं दी म्हणून ह्या वेळार मागया. जेजू 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 गायताना सैतान पळय धांवून वता.
जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा जैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता देवसार परत आयल्यारी साजना घेवन आयल्यारी संसार परत आयल्यारी साजना घेवन आयल्यारी बियो सोना जेसू रक्ता जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा जैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता वारे वादळ भोवती ओटल्यारी अंतरांत ओडल्यारी वारे वादळ भोवती ओटल्यारी अंतरांत ओडल्यारी एकच नाव जेसूचे नाव करताना रक्षण मेळटा जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता सांगाता जेसू 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 गायताना गावात सैतान डोळे दाबून वेता म्हणया जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता आणि पुढे जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता धांवता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा जैत म्हाका मेळटा जेसू म्हाका दिता सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता जेसू 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 गायताना सैतान डोळे दाबून वेता आता आमची उभारूया हालेलुया 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 जेजूचो आशिर्वाद घेवंक वेच्या पयलें आमी नितळ जावंक आसा आमची मागणी जेजू घेता तो आमकां कितें सांगता तें आमी करूंक आसा देखून आमी दिंबी गेल्या किर्तन वाचता आसतना आमचे तें आसलें आमी केल्लीं पातकां सबार कुमसार जाल्यांत सबार आमी कुमसार जावना देखून आमची सगळीं पातकां आमी वळखून घेवया आमी नितळ जावया नितळ काळजान जेजू कडेन आमी मागया आमची मागणी भेटयता आसा नितळ काळजान भेटवया तो आमकां आयकता तो आमची मागणी घेता किर्तन 51 खाकळूत म्हजी कर देवा खाकळूत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुजे व्हडा दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड खाकळूत म्हजी कर देवा तुजे व्हडे दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका परतो धुवन काड सोम्या
म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या गुन्यांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड सोम्या म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव तुजे मुखार वळखून घेता म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार तुजे विरोध तुजे एकल्याच विरोध हांवें पाताक केलें जे तुजे दृश्टीन वायट तें हांवें केलें देखून तूं न्याय निर्णय करतना नितीवंत प्रमाण दिताय तेदना सुखी विने तूं न्याय नीत करतना नितीपणी प्रमाण दितना म्हजी काकुळत कर पळय हांव गुन्यांवांत जल्माल्लो पातकान म्हजी आवय म्हाका गब्बे सांबाळली पळय काळजाचे प्रामाणीकपण तुका मानवाता म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकय म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकय इस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो इस्सोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो दूत म्हाका आनी हांव इमाप्रास धवो जातलो दूत म्हाका आनी इमाप्रास हांव धवो जातलो सुम्या दूत म्हाका आनी इमाप्रास हांव धवो जातलो दूत म्हाका इमाप्रास हांव धवो जातलो काकुळत म्हजी कर ये देवा काकुळती सोदूं सागोर अपराध मुझे दूर काढणी तळ म्हाका कर इमा प्रासड दूत म्हाका आनी इमाप्रास धवो जातलो अपराध मुझे दूर काढणी तळ म्हाका कर इमा प्रासड धवो कर आता आमची उबारी परत आमी नितळ जाल्ल्या वेळा ह्या वेळार देवाक जिजूक पवित्रात्म्याक आमी सिया हालेलुया 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 दयाळा जिसू ह्याच भाव भयणीची मागणी तुजे मुखार आमी भेटयता तुजे मुखार आमी हाडटा विविध गांवांत हांव विविध हळ्ळेत हांव विविध जाग्यात हांव पयसल्या गांवांत हांव पयसल्या जाग्यात हांव ती तुजे पांया मळांत आयल्यांत ती तुजे सांगाता तो वेळ कसोंक आयिल्ली तुका आयकोंक आयिल्ली तुजे सांगाता रावोंक आयिल्ली तुजो अणभव जोडोंक आयिल्ली मुखारा जिसू तांची मागणी तुजे मुखार दवरता हांव सबाव्यांच्या हांगा आसलेल्या सबाव्यांच्या आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत कश्ट आसात जिजू तुका कळीत आसा सबाव आमची भाव भयणी हांगा आसले पिड्येंत कश्ट जातात तांचे कुटुंब पिड्येंत कश्ट जातात तांच्या कुटुंबाची भाव भयणी पिड्येंत कश्ट जातात ती रडोवन वा तांच्या काळजांत हांव तुका भोब मारतात कित्याक म्हळ्यार तुजे ती पातयतात तुजे ती बावाड दवरतात तुका साध्य आसा जिजू तांकां गूण करूंक
तांची पिडा शिडा तूं गुण कर जेसू तांणी मागिल्लें तांकां तूं फावो कर तांचे कुटाम तांचे जिवीत तांणी हर एका दिसा हर एका मेटांनी तुज्या उतरापका जियोंक ती प्रयत्न करतात मुगळा जेसू आस्ती व्हडा उमेदीन व्हडा भावार्थेन व्हडा भरवशान ह्या पवित्र तळा तुजे थंय ती आयल्यांत तांची मागणी तूं घे तांणी आशेवचें तें तांकां फावो कर प्रत्येक जावन हांगा आसलेल्या प्रायवंतान तांकां बरी भलायकी ती आशेतात तितून ती दी जेसू तांच्या मतीक तूं समाधान लाभय जेसू हांगा आसली काजरी जोडी तांच्या जिवितांत काजरी जिवीत जियोंक तुजी कृपा आशेतात तुजी बेसांव आशेतात तांकां तूं बेसांव घाल जेसू तुजो उपादेश पाळण लग्ना जिवितांनी जोडलां एक कुटुंब बांदून आसात बांदतात आनी कुटुंबां बसो तांच्या भुरग्यां बसो दीस रात तीं कश्टातात दीस रात तीं काम करतात तुका कळीत आसा जेजू तांचे वय तुजें बेसांव घाल जेजू हांगा आसली विविध तरणाटी तांच्या जिवितांत तांचो बेस सोडूंक वा तांच्या जिवितांत बरें जावंक तांकां बरें काम मेळोवंक जावंक वा बरें शिकाप सोडूंक वा बरें एक सैरीक मेळोवंक विविध मागणी घेवन ती हांगा आयल्यांत तुज्या मोगान ती आसात तांणी मागलें तांणी आशिल्लें तांकां तूं फावो कर जेजू सर युवाकांक युवातींक तांणी मागचें ह्या वेळार मागचो कितें ती मागतात तें तूं दी जेजू तुजे कडेन आमी मोगान मागता कित्याक म्हळ्यार तूं आमचो मोग करताय तूं आमचे मागणी आयकताय ह्या पवित्र तळाक विविध सेवा दिवची सब्बा भाऊ भयणी आसा कित्याक म्हळ्यार तुज्या मोगान जुजेवासाच्या मोगान ती विविध हर एका शुक्रवारच्या दिसा सेवा दितात कितें साशेनात बघा तुजें बेसांव आशेतात तुजें बेसांव तांचे वयर तांच्या कुटुंबाचेर घाल जेसू विविध मागणी इरादे ह्या पवित्र तळाक आयल्या जेजू तुका कळीत आसा ते सगळे इरादे आमी तुका भेटयता विविध जाग्यांनी आसून विविध परगांवांत आसून तांणी ते इरादे धाडल्यात ते सगळे आमी तुका भेटयता ह्या वेळार तांकां तूं आपोड जेजू तांकां तूं गुण कर जेजू तांणी मागचो वा थोडोपणी तुजो अणभव तांकां तूं दी म्हूण तुजे कडेन आमी मागता जेजू आमच्या हातां आमी उबारया हरगां तुका सुमयान जेसू हरगां तुका सुमयान जेसू हरगां तुका सुमयान जेसू हरगां तुका सुमयान होगलाब तुका सुमयान जेसू होगलाब तुका सुमयान महिमा तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान आराधना तुका सुमयान जेसू आराधना तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 परत थोडो वेळ आसा आमकां कितें मागणी आसात आमची जांबरो आमच्या भाऊ भयणीन मागोवंक सांगला सगळे आमी जेजूच्या पांयां तळा भेटोवया ताका आमी भेटोवन दिवया ताचो आशिर्वाद घेता आसतना ताणें आपडलो आमकां अणभव जायचे ताणें आमचो बेसांव घालचो आमकां अणभव जायचे ताचें बेसांव पडटा आसतना आमकां कितें पूण आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आमच्या मतींत आमकां कसलो पूण एक अणभव मेळा जे देखून तुमी मागात जेजू तूं बेसांव दिता आसतना म्हज्या कुडींत वा म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या जिवितांत एक कसलो पूण ल्हानसो अणभव दी हांव आशेतां तो अणभव घेवंक जावं समाधान शांती जावं एका तराचे एखादें मातसो तुजो बेसांव म्हज्या काळजांत म्हज्या कुडींत म्हज्या मतींत म्हज्या कुडीच्या शिरांनी तें देवो म्हणून ह्या वेळार मागया आनी आमकां आमी जेजूचें बेसांव घेवंक तयार करया हे Sacramenta Sastranaman Koroya Urvilyata Rupa Bodla Solvon vejas
कस्तल्यान हरसिता तुका दोगांच्या पिडीता समासमी नावडता. प्रार्थुया. देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडा सोय आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसेवाक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी वास करताय ससनाच्या ससना. सुमे समे दोळे धांपया. देव जेजू आमकां अदृश्टपणां पडटा. आमच्या दोळ्यांच्या दृश्टीन आमी ते पळोवंक जायना. तसो अणभव आमी ह्या दोळ्यांच्या दृश्टींत आमी जोडूंक जायना. म्हाका तो अणभव आमच्या आत्मीक दोळ्यांत हांव मात आमी बगूंक जाता. आत्मीक काळजांत हांव बगूंक जाता. देखून बेसांव जेजू आमकां बेसांव दिता आसतना ताच्या बेसांव घेवंक आमी तायती जावया. काळजान बापा तुजे समोर आयल्या. हरकां बलिदान भेटोंक जगल्या. आमचेर तुवें वतुल्ल्या सर परपेण्या पासोन महिमा तुजी जाता. सगळे सृश्टीचो रचणार तूं आमचो मोग करता. हर एक जिवीचो मोगान पोस करता. कुरपे देणी देवून आमकां तारण लाभयता. भुरग्यांक तुज्या बोबाक घेता. बिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या. हरकां बलिदान भेटूंक जगल्या. आमचेर तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासोन महिमा तुजी जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवय आसूं. बघा भाव भयणीनो येदळूस आमी जेजूचे आराधनांत ताचे अणभोग आमी जोडला थोड्या बापान. आतां संपूर्णपणे आमी तो अणभोग जोडूंक वेसो हो वेळ जावन आसा आनी बलिदान जावन आसा. तें जावन आसा क्रिस्ताचें बलिदान संपूर्णपणे जेजू आमच्या काळजांत देव आमच्या काळजांत येवचो वेळ जावन आसा. देखून आमी परत आमचें उणेपण पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सोरपुद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळे हांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट हातून आनी बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हमचो अपराध हमचो व्हड अपराध ह्या पासून भुरग्यांक सदांच संवकार मेरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा सपदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बुकसन आमकां सस्ताच्या जिविता पावो. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या बापा सांजुजे वासाक वरजळीत मागण्या आणि दुबळेकायची जिनी जियेवन तुझ्या परजेक देखे बरेत जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमची ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आणि दुबळेकायेच्या नव्या जिणयेच्या साल धरून फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कव देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जे धन्यवाद चलयता ससनाच्या ससना. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वसाप. हर एक वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मोंक, एक वेळ मरोंक, एक वेळ रोवंक, एक वेळ रोयलेले उमटून काडोंक, एक वेळ जीवशी मारूंक, एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडोंक, एक वेळ हांसोंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ नाचोंक, एक वेळ फातरा भायर उडोवंक, एक वेळ ते एकठांय करूंक, एक वेळ वेंगूंक, एक वेळ वेंगी नासतना रावोंक, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिजोवंक, एक वेळ शिवोवंक, एक वेळ ओगी रावोवंक, एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेश करूंक, एक वेळ झुजोवंक, एक वेळ शांतीन जियोवंक. वावराड्यांक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो. मनशांनी परिश्रमान करचे खातीर देवान तांकां दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. ताणें सगल्यो वस्तू तांच्या काला पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजान आनंद काळजाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केला ते आटापूंक मनशान जायना. देवाचे उतार हे. श्लोक. म्हजे कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. म्हजे कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव म्हजे कडाप. तो म्हजो मोग, म्हजे कोंटे, म्हजे भद्र स्थान, म्हजो रक्षक, म्हजे डाल, म्हजो आसरो. श्लोक. म्हजे कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. मनीस कोण. सर्वेस्परा तुवें ताचो उगडास करच्याक. विनाशी मनीस कितें. तुवें ताची पर्वा करच्याक. मनीस म्हळ्यार फकत स्वास. ताचो जीव सावळे परी कांयच न्हय. श्लोक. म्हजे कडाप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडोने पसो दिवंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. लोकाचो दुसरो अध्याय पळो 50:1 जावन 50:2 पर्यंत. उपरांत जेजू तांचे संगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताचे मातयेन हो संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जानवायन आनी प्रायेन वाडलो.
देवाचे उतर हे क्रिस्तांत मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो युवा जनानो दळस आमी उडोलो सक्रामेंताच्या आराधना वेळार नियाळ केल्लो विशय जावन आसा तो कितें सांगता तें करा तो जावन आसा धणी तो जावन आसा सर्गासो धणी देव कितें सांगता कारण इतलेंच आमी देवाच्या कुटुंबाची जावन आसा आमी देवाची भुरगीं जावन आसा आतां आयचो लुकाच्या वांजेलांतले जेजू देवळांत भायर पडटा आनी ताचे उपरांत ताच्या आवय बापायक मेळटा आनी तेंची उतरां जावन आसात तो काल जावन जियेलो देवाक आनी मनशाक मांडवालो जावन जनवायेन आनी प्रायेन वाडलो जेजू आवय बापाय काल जाता जुजेक आनी मोरयेक काल जाता तो कितें सांगता तें करा म्हळें देवान कुटुंबांत तो कितें सांगता बापूय कितें सांगता तें भुरग्यांनी करूंक आसा वा आवय ती कितें सांगता तें पुरी करा आमी आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक येवचें आमी देवाच्या कुटुंबा विशीं नियाळ करनासले आतां आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक येवचें तो कितें सांगता बापूय कितें सांगता तें करा आवय कितें सांगता तें करा जेन्ना एक भुरगो वा एक कुटुंबांतले सांदे देव कितें सांगता तें करता जाल्यार तो आवय बापायन सांगलें करता आवय बापायन सांगले परी करता आवय बापायन सांगले परी जियेता कारण तो एका कुटुंबाचो सांदो जावन आसा आमी हर एक एका कुटुंबाचे सांदे आमी मस्तपटी आमच्या युवा जनांक वा आमच्या युवा जनां थंय आसलें चिंताप जावन आसा म्हाका कुटुंब नाका हांव एकलोच जियोंक शकता देखून सबापटी आमची युवा जनां कितें जातात आवय बापायच्या विरोध वचून लग्नाच्या बांदांत एकवटलेली सबार आवय सबार युवा जनां आसात न्ही आवय बापायक विरोध वचून पूण मागीर थोडे वचप आनी परत पळयल्यार कितें जाता ती फाटी येवची खंय फाटी येतात कुटुंबाकच न्ही सबार आमचे तरणाटपण आसतना आमचे सबार भुरगीं वा सबार युवा जनां म्हाका घर नाका कुटुंब नाका आवय बापूय नाकात म्हूण सोडून वेतात म्हजें थंय बोळ आसा वा हांव शिकलां वा हांव म्हजेंच पळयतां म्हजेंच करता पूण थोडे वर्स फाटीं खंय येतात कुटुंबाक न्ही कुटुंबसून आमकां जियोंक जाता गी जायना जाता जायना कारण आमी त्या कुटुंबांत आमी त्या घरा जल्माल्या आमी त्या आवय बापायक जल्माल्या तांकां सोडून आमकां जियोंक जायना कित्याक म्हळ्यार तांचे रगत आमचे थंय वळोवन आसा तांचे तें ताणें केल्ली ती वावंट ताणें केल्ली ती ग्राम श्रम आमचे थंय वळोवन आसता देखून आमकां पयस वचूंक सोडिना आमी थोडे फुडें म्हणचे हांव म्हज्या आवय तो बापूय कितें सांगता तें हांव आयकना पूण आखरेक आमी आयकचेंच पडटा तो कितें सांगता तें करा म्हण आमी आयकलें देव कितें सांगता तें आमी करता तर गरजेच कितें म्हळ्यार देव आमचो देव जावन आसा आमचो रचणार जावन आसा आमचो पोसणार जावन आसा देखून आमी आमच्या कुटुंबांत आसतना बापूय कितें सांगता तें आमी करूंक आसा उपादेश पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें त्या उपादेश पुस्तकांनी एक कडेन सांगलां तुजो बापूय मोतींत अस्कत जाल्यार तुवें ताका मान दिवंक आसा तुजी आवय कुडींत अस्कत जाल्यार तिका मान दिवंक आसा कारण इतलेंच आमी आवय बापायच्या रक्तांत तावन जल्माल्या आवय बापायच्या मांसांत तावन आमी आयिल्ल्या देखून आमी ती कितें सांगतात तें करूंक आसा तो जावं पुरो बापूय शिकपी तो जावं पुरो बापूय दुबळो तो जावं पुरो आवय बापूय अशिकपी
तो जांप आवय बापूय ती जांप आवय बापूय दुबळी पयशे ना तांचे कडेन जाल्यार आमी तांचे आयकोंक आसा कारण कितें कारण कारण कितें म्हातारी जाल्यार आमी आयकोंक आसा न्ही पावलां प्रायवंत जाल्यार आमी आयकोंक आसा ती पाद बापाची आवय आसा कितलीं वर्सां पाद कितलीं वर्सां करताय 103 वर्सां पाद बापाची आवय ती काय आयकोंक आसा 103 वर्सांनी 30 वर्सांनी वा 40 वर्सांनी 50 वर्सांनी कितलीं वर्सां जाल्यार आमची आवय बापायक आमी आयकोंक आसा ताणीच कारण इतलेंच ती जियोवन आयल्यांत ती जी येयल्यांत ह्या संवसारांत ती जी येता आसतना ताणी एक कुटाम बांदून सांगाता येवन जी येवन आमकां ती वाट दाखयल्या देखून आमी तांकां आयकोंक आसा आजकाल आमी आवडो सांगलें आमी हेरांक सगळ्यांक आयकता हांव आमच्या इश्टांक आयकता हांव आमच्या इश्टिणीक आयकता हांव आमचे मेसेज वाचता हांव वा आमी तांणी सांगलें आयकता हांव गच्च्या देगेन सांगलें आयकता हांव बोटांनी सांगलें थोडे फावटी आयकता हांव आयकता न्ही आसा आमी ना म्हणचें नाका हें सगळें आमचें तें आसा पूण आमचे आवय बापूय आमकां कितें मोलादीक उतरां सांगता तें आमी आयकोंक तयार नाव ह्या वेळार आमची मागणी देव आयकना आमच्या मागण्याक प्रतिफळ मेळना कारण आमची आवय बापूय तो आमकां कितें सांगता आमचो बापूय कितें सांगता तें आयकना जाल्यार आमची आवय ती आमकां कितें सांगता तें आमी आयकना जाल्यार आमच्या मागण्याक प्रतिफळ मेळना कारण आमच्या मागण्याक ताका सार आसना देखून मोगाळ भाव भयणीनो मोगाळ युवा जनानो मोगाळ भुरग्यानो आज आमी देव कितें सांगता तें आयकता तर आमची आवय बापूय आमकां कितें सांगता तें आयकुया सगळ्याक एक वेळ आसा हाच्या पयल्या वाचपांत सगळ्याक एक वेळ आसा आमी आवय बापूय जावचो वेळ आसा तरणाटे भुरग्यान चिंतचें घालें हांव आयकना कित्याक म्हळ्यार म्हजी आवय बापूय आयकना कारण ती शिकपी न्ही अशिकपी पूण एक दीस तो बापायच्या जाग्यार हांवूय बापूय जाता हांवूय आवय जाता आनी तो वेळ देखून उपादेश पुस्तकांत सारकें सांगलां हर एका वेळ आसा धांवचें नाका वा उडोवन पडचें नाका कित्याक म्हळ्यार म्हजोय वेळ येता मांयक एक वेळ सुनेक एक वेळ तें कालें आसा न्ही मांयक एक वेळ सुनेक एक वेळ देखून सगळ्याक एक वेळ आसा ह्या संवसाराची रीत ती देवाचें मांडावळ देवाची मांडावळ ती सगळ्यांक ह्या जिवितांत जियेतना सगळ्यांक एक वांटो आसा सगळे आवय बापूय जातात त्या स्थानार वचूंक आसा भुरगीं जातात त्या स्थानार वचूंक आसा तें देवाचें बेसांव मेळटा आसतना सगळे आमी त्या जाग्यार त्या स्थानार मान दिवंक आसा देखून आमी परत आमच्या जिवितांत उडास करता आसतना देव सांगलें आमी आयकता तर आमची आवय बापूय सांगलें आमी आयकोंक आसा कारण ती जावन आसा त्या संवसारांत आसली दोळ्यांक दिससी देव दोळ्यांक आमकां दिससी देव कितें जावन आसा आमची आवय बापूय जर आमी आमची आवय बापूय आमी देव म्हूण लेखता आमच्या अक्रिस्तांव भाव भयणी ते बरी एक संवय आसा कली संवय आवय बापूयक पांयांक सप पडटात तो कितलोय शिकपी जावं दी तो अमेरिकांत इंजिनियर जावं दी वा कितेंय जावं दी घरा येता आसतना पांयांक सप पडटात आवय बापायच्या आमच्यान चुकलां पळय न्ही आमच्यान बेसावी मागाना जाता आजकाल आनी ही आमी शिकाजी जाल्ली एक रीत कित्याक म्हळ्यार आवय बापूय जावन आसात आमच्या दोळ्यांक दिसची देवाची प्रतिनिधी देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आमच्या आवय बापूय आसा ती प्रायवंत आसा प्रायवंतांनी सभापटी सांगलें आसा आमकां भुरगीं पळयनात आमची जतन घेनात वय कश्ट जाता आमकां कश्ट जाता म्हणून आमी तांकां सोडूंक ना कित्याक म्हळ्यार तांकां सोडल्यार आमकां आमी देवाक सोडले बरीस तांकां सोडल्यार आमी देवाक सोडले बरीस देवाक सोडल्यार आमचें जिवीत बरें जायना देवाक सोडल्यार आमच्या जिवितांत बेसांव मेळना तर मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत तो संदेश घेवया ह्या पवित्र वेळाक येवन आमी तो सांगले बरी आयकता हांव म्हणून बसवणी दिता आसतना आमी अनेक बसवणी करया ती जावन आसा ती सांगले परी आमी आयकतल्या
ती सांगले परी आमी आयकतले पळय म्हणा ती सांगले परी ती सांगले परी थोडी म्हणा ती सांगले परी तुमच्या आवय पळय नाच जाल्यार व्हडना आवय पळय नाच तुमकां थोडे मुस्तान आमच्या आवय पळय नाच व्हडना पूण ती सरकार आसात ती आमचे कडेन उलयतात आमचे कडेन मागतात आमकां पळयतात देखून आमची आवय बापूय मरण पावल्या ती आसात देखून आमी ती सांगले परी आयकूंक आसा ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना जेजू कडेन मागया जेजू सबापटी म्हाका कश्ट जाता आमच्या आवयचे आयकूंक तांणी सांगले परी जियोंक तांचें उतर आयकूंक कश्ट जाता तूं म्हजें तें राव आनी तुजें बोळ तुजी सकत म्हाका दी आनी दयाळपणी हांवें म्हज्या आवय बापाय सांगलें आयकूंक आनी तुवें सांगलें आयकूंक तूं म्हाका फावो करून मागया आमेन. तुझ्या पायांत मानून जायेन कीर्त्यो बापा आमच्या मोगाडा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा उंडो भोगोवासो मनशा वावरान केलो रितुमेन तो दिलो तू उंडो आमकां जिवितासो. म्हज्या भाव भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदाव देवापा मांडतात असलें जावन दिवन मागाच. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या सभेच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घेयो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या वसनावा सर्व मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवी तुका भोव मानवालें. हे सशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी तळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पोराकय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया होय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपदवेदवा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सतें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्याववी आमी तुका दिन वासूं फावो कायदो ती सोणी आमच्या फायद्यासो. संतोष बवीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वास पासोत आमी तुका दिन वासता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पुवे सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरेत परजळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णो नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा संतोषां तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान बोल सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय बोल सर्गे तुका जय जय बोल सर्गे तुका जय जय. भाव भयणीनो हो पवित्र वेळ जावन आसा. ह्या पवित्र वेळांत आमी फावो ते वांटो घेवया.
बापा प्रवास पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समापूंची तेसपय जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक खराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावर्त सुगून परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवडची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत आमा समेस सांग पवित्रात्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुरेशपराक पितमीचे विस्तारिल्ले तुजे सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा फावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती त्या संवसारी अंतरिल्ल्या समेस्तांक मैपासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर ह्या पवित्र थळार जमल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांची यात्रिकाची दया कर म्हूण आमी मागता हांव खोरमरये देवाचे मये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत दर्दूत भाग्यवंत जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सपोद्वेद बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 जेजूचें हजरपण आमी वळखून घेवन ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीपणी आमी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सवेस्पास वायटांतले विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दवरा जेजू क्रिस्ताचें न्ही बबोशानत्व एकतले आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ तूं जे तर वाजोर चलयताय ससनाच्या ससनाक
सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं माय मोगसन एकवट सुगुप्त जावन एकामेकांनी शांती दिव्या शांती तुमची देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढता आमचे काकुत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढता आमचे काकुत देवाचे शेळये संसाराचे पाप आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सोमी जेजू क्रिस्त ताणें सांगले पळय आमी करूंक आसा तो आमच्या काळजांत येता आसतना ताचें जिवीत ताची उतरां आमच्या जिवितांत जियोवन ताची बेसांव आमी जोडूंक आसात ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हजें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरण्यास म्हाका भलायकी मेळटली नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या पिडारा तुझी शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा घडी सय जियेव जायचे ना म्हज्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय घडी सय जियेव जायचे ना म्हज्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय पर्ग सोम्या एक म्हज्या काळजा पर्ग सोम्या एक म्हज्या काळजा राव तूं सोम्या म्हज्या ह्या पिडारा राव तूं सोम्या म्हज्या ह्या पिडारा येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या पिडारा तुझे शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा पाकाच्या जडाये आत्मफुगार जाला तू नासतना सोम्या तू नासतना पाकाच्या जडाये आत्मफुगार जाला तू नासतना सोम्या तू नासतना पाका म्हजी काट तुजे सेवे म्हाका धाड पाका म्हजी काट तुजे सेवे म्हाका धाड सेवे तुज्या हांवें भागी जावच्या सेवे तुज्या हांवें भागी जावच्या येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या पिडारा तुझे शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या पिडारा
तो जिवान जेजू आयला संपूर्णपणे अणभोग दिवंक ह्या वेळार आमचे तें तो जर आसा हो वेळ पवित्र जावन आसा संतोश असो जावन आसा समाधानी असो जावन आसा शांती समाधानी असो हो वेळ जावन आसा मगाळ भाव भयणीनो कारण इतलेंच आमचें तें तो सुमी जेजू क्रिस्त जर आसा त्या जेजूक आमी अर्गांनी होगलाप दिवया आमकां हो दीस फावो कर आयच्या दिसा ह्या बलिदानाक ह्या पवित्र थळाक आमकां आपोवनान असलो अणभोग ताणें आमकां दिला की परत परत ह्या पवित्र थळाक आमकां येवंक तो फावो करता देखून आमी ताका अर्गां दिवया आमच्या हातां आमी उबारया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू प्रणिपा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 प्रार्थना देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागे दिसा तुज्या पोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान जेवणां दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची थान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळ शिकोणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता परी बरी कबार परगटूंक आमकां तुजी बोळ दी ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सभेस्पो तुमचे सवे आसूं संभ्रामेक आशिर्वादा खातीर आमची तकलां आमी बागोवया सपदवेदा देव दयाळायन तुमचे आशिर्वाद केलो आनी तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आमेन दैवीक शब्दाच्या उजवाडोवी तुमकां बावार्थान भरवोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबा जिनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं आमेन शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं आमेन आनी सपदवेदा देव बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्रात्म्या आसो आशिर्वाद तुमचे पडूं आनी तुमचे सदां आसो आमेन मोगाचनो ह्या पुणथळार येवन सुसेवाजाच्या नांवी तेर्सा मुखांत्र तशें सक्रामेंताचें आराधन पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन बरेपण आशिल्ल्या तुमकां सर्वांक बरें जावं दी म्हणून आमी मागता आज हांगासर हें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात बाब रोनाल्ड पिंटो मुडीपू फिरगजेचे सहायक विगार कुटुंबा जिणये केंद्राक जोगते जावन तरबेती जोड मदगात आयिल्ल्या वरवीं हांगासर तांची सेवा ह्या मुडीपूंत दिवंक तांकां एक अवकाश लाभला आनी आमी भागी जावन आसा कुटुंबा जिणयेचेर तांणी दिवच्या त्या नियाळांत आज आमी आयकलें आमची कुटुंबां आनीक पवित्र करूंक तांच्या मिसांव मुखल्या दिसांनी तांकां दियेसीन करूंक आसचें सांगाताच आज हांगासर ह्या भक्तीपणांत मागोवंक वाट दाखयला तुमकां सर भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्या बानो आमी सर्वां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र आत्मीक बरेपण जोडूंक भक्तिकांक कुम केल्ल्या फरंगीपेट कॉवेंताच्या पाद्र्या बानो मालगडे पाद्र्या बाब कर्नेलियो तशें फादर दिलराज सर भक्तिका सवें आमी तुमकां ऋणी जावन आसा देवास बापा ओगला पानी मांडुका कृपा मागोंगी बापा विघ्नांसाणी मोगाचनो जुजेवास बापा लागीं हप्त्यामध्ये आयिल्ल्यांनी त्या सवा बरोवन घाल्यान आनी हांगासर आयिल्ली गेल्लीं जायते जुजेवाजा लागीं मागोवन आसात आनी ती सर्व ते सवा हांगासर कोणाचें सोडिनासतना हाडून येता कित्याक फकत म्हाका ही जबाबदारी दिला जुजेवाजाक सांगचें तुमकां सगळ्यांक सांगाता घेवचें आनी जुजेवा लागीं ताच्या लागीं मागोवन देवा
हे आशेवन आयिल्ल्या हर एकल्याची आशा सुफळ कर म्हणून मागचें. आनी हांव म्हाका घट्ट पातयणी आसा, सक्कड आमी मेळोन मागता आसतना देव तें दिता. तर तुज्या म्हज्या जिवितांत बरेपण कुटुंबांत, आमच्या आसपासांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत देव म्हाका दिता म्हणल्यार घट्ट धरया. आनी हांगासर ही सगळीं जुजेवाजाच्या पांयां तळी हांव दवरच्या सवें हांगासर आयिल्लीं अर्गां त्या सवां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. अर्गां एकल्याचे हार्टाची पिडा गूण जावंक फाटल्या साबार हप्त्यांत हांव मागल्लें गूण जाल्ल्याक अर्गां दिता. पुताक काम मेळिल्ल्याक आवयन अर्गां पाठयल्यात. भावाक बरी सैरीक मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यात. मायग्रेन तकले फडाफडे तावन गूण जाल्ल्याक दाक्तरान आनी तुका ही पिडा ना म्हूण सांगल्याक जुजवाजा लागीं मागल्लें बरेपण मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यात. आमाल पियोणे बापायन सोडून कुटुंबांत संतोश लाभला. फाटल्या साबार तेंपात हांव मागोवन आशिल्ल्या बरेपण लाभला. जुजेवाज बापाक अर्गां. तशें ते सवां कुवेटांत काम करचे एकल्याक भद्रती मेळोवंक, गोवा बायलेन मोगान जियोवच्याक, शिकपाक सहजिल्लें काम मेळोवंक, पांयांच्या शिरोदूख गूण जावंक, गांठी दूख थायरॉयड खोंकली गूण जावंक, जाग्याचें काम वेगळी जावंक, बाकी आशिल्लो सांबाळ मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक 12 जाणांक, मांयची खोंकली दोळे दूख गूण जावंक, एग्जामांत पास जावन बरे मार्क्स मेळोवंक, पांयांच्या गांठीची, पेंगटाची, हाताची, पाटीची, तकलेची दूख गूण जावंक सबारांनी मागिल्लें आसा. भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक 5 जाणांक, एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, जर्मनी आसल्या एकल्याक ताचें विजिटींग कार्ड ताच्या हाताक मेळोवंक, तशें ताणें आशेवन आसच्या कामांत ताका बरेंपण मेळोवंक, ताणें जें कितें थंयसर जोडूंक आसा करूंक आसा त्या सर्वांत ताका बरेंपण मेळच्याक पातयणेन ताणें मागोवंक सांगलां. भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक 4गांक, कुटुंबांत शांत समाधान बऱ्या भलायके खातीर सबारांनी मागलां. एकल्याच्या पुताक वेगळी सांबाळ जावच्याक, भायल्या गांवांत आशिल्ल्याक बरें वेगळी काम मेळोवंक 13गांक, तकली फटाफट गूण जावंक, बरें काम मेळोवंक 11 जाणांक, मुलाव्याधीची पिडा गूण जावंक, आस्थमा टीबी तावन गूण जावंक, पांयांची एलर्जी, माथ्याची कातीची एलर्जी गूण जावंक, BP डायबिटीस गूण जावंक, आमाल पियोण्यान सुटका मेळोवंक 8 जाणांक, बँकाचें रीण सँक्शन जावंक, अधिकाऱ्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, बरें घर बांदूंक फावो जावच्याक, काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक 4गांक, गव्हर्मेंट कामाक एप्लाय केल्लें इंटरव्यू जावन लागींच काम मेळच्याक, विजा वेगळी भायल्या गांवांक वचोंक लाभच्याक 4गांक, ड्रायव्हींग वेळी आसचें पयस वचोंक, भुरग्याच्या देण्यां खातीर मागतात 9 जाणां, रीण फारीक करूंक तांक बँकाचें लोन फारीक करूंक जावच्याक, काळजा पिडेतावन सुटका मेळोवंक, काजारी जिणेंत उपजल्लो मनस्ताप नितळ जावन राजी जावंक, भायल्या गांवांत कामार आशिल्ली गांवांक येवच्याक, कॅन्सर जाल्ल्या आवयक 7 फावटी किमो दिला, मुखार ऑपरेशन आसतना तिणें बरें जावंक, कुटुंबा भितरली आस्त बऱ्यान इत्यर्थ करच्याक, सबार वर्सां तावन शिरांच्या पिडेतावन कश्टांतल्या बरी भलायकी मेळोवंक, दिल्ले रीण मेळोवंक आसचे पयशे पाटी मेळोवंक, भुरग्यांक बरेंकन शिकोवंक मतीक उजवाड मेळच्याक 13 जाणांक, कुटुंबांतल्या संद्यांक बरी भलायकी मागला, आंगार नाल्ल पडुल्लो गूण जावंक, भावाक वेगळी विजा जावन बरें काम मेळोवंक, ताची डिप्लोमा सर्टिफिकेट हातीक मेळच्याक, गॅस्ट्रीक शेळ खोंकली गूण जावन BD आमाल पियोणे सोडच्याक, क्रशेंत बरेंपण जावंक, कुंकडा पिलांचो रोग पयस जावंक, केस चडचे रावोंक, पांयांचे किळे गूण जावंक, बोरांत उदक उणें जायनातले बरी मागला, आमाल पियोण्यातान सुटका मेळोवंक 5 जाणांक, 10वी PUC शिकच्या भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक मतीक उजवाड मेळच्याक 8 जाणांक, एकल्याची उस्मड शेळ गूण जावंक, जागो बऱ्या रितीर विकोन वचूंक, नर्सींग बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक, दुसरे फावटी इस्रायलाक वचूंक बऱ्या कामांची विजा मेळोवंक, हातांत आशिल्ले खेडू निज्जांनी रगत येवचें गूण जावंक, घरचें काम बेगीन सखेर जावंक,
आवयक सर पिडेतान सुटका मेळोवन बरी भलायकी मेळच्याक दूं मागता. काजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्या जोड्यांक भुरग्याचें देणें लाभच्याक एका चलयेन बऱ्या बुदीन वाडोवंक मागणें रजार करून ताच्या मतीक उजवाड मेळच्याक कुटुंबादारां सवें ताणें मोगान चलच्याक. परगांवांत बऱ्या कामां खातीर वेचाक मागल्ल्यांक तांची आशा सफळ जावंक. सासूमाय सुने मदें बरो संबंद आसच्याक. दोगां ल्हान भुरग्यांचे दोळ्याचे दिश्ट सारकी जावंक. 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक. एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक. दोगांक उडासाची सकत पाटी येवंक. एकल्याचें पेंकाट दूख दोळ्याचे समस्या गूण जावंक. एका कुटुंबांक कॅनडाची विजा बेगीनच हाताक मेळच्याक. परगांवांत बिझनेस खर्च्या एकल्याक ताचें बिझनेस बऱ्यान चलच्याक. बोटी विकून मेळोवंक आसचो ऐवज बेगीनच त्या मनशांनी पाटी दिवन तांच्या मतीक उजवाड मेळोवन बँकाक आसचें रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक मागला. एकल्याच्या हार्टाचें प्रॉब्लम गूण जावच्याक. एका स्त्रियेची अल्झिमर पिडा गूण जावंक उडास पाटी मेळोवंक. हात बावळो दूख गूण जावंक. एड्स पिडेस्ताक तिची पिडा सोसूंक धैर्य मेळच्याक. CA परीक्षेक तयारी करूंक मतीक उजवाड मेळोवंक दोगांक. किडनी स्टोन बेगीनच गूण जावंक. सोरेसीस पिडा तावन सुटका मेळोवंक. ह्या सर्व तेसावां आनी सबार आनी आशेवनाची मागोनाची ह्या सर्व तेसावां ह्या सर्व तांच्या इराद्यांनी जुचेवाज बाप देवा तांकां बरेपण मागोवन दिता म्हणल्यार बरवशान हांगासर आयिल्लीं सर्व आमी आमकांय बरेपण जाय जय. म्हज्या कुशीन आसल्या की बरेपण मेळा जय. आमी कुशीन आसल्या खातीर म्हज्या दाव्याक उजव्याक मुखार फाटल्यान आसल्याक तांच्याय गरजांनी तांकां बरें जावं दी म्हणलें चिंताप घेवया. दिंबी घालया. एक आमच्या पायक नमा नंबर 1 आनंद बापा हात वयर घाल आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुजी राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी स्टेवी फॉर तुज्या कुशीचें जेजू भगिवंते मरिये देवाचे मय आम पाप्यां गाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गले आमे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा दिसो दे तसोत आनी सदां सर्वता आमेन. सांजुजे वाज बापाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर. सुमिया काकूत आमची कर. क्रिस्ता काकूत आमची कर. काकूत आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पाचारिल्ल्या सांजुजे वाज बापा श्रीलंका दगदवणेक सांपडलेल्या गरज कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वाज बापा मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासन वेचाक कथोलीक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा कोंताचें भक्तीपणादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा कश्टान सांपडल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टांवर धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुजे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा बावर्त सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरल्या सांजुजे वाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरची हाडूंक पेचाडल्या सांजुजे वाज बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले
नोवेनाचे मागणे ये सांजचे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय सर्गेंता देवाची विसाव आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटताले तुज्या जिणेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तो सुटसुटीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट उगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असल स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय सांजचे वाज दुर्बल्यांचो कश्टांत आनी पिड्यांत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोस हाडलोय जेजूच्या ल्हान पावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावचें ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बल आनी कश्ट केल्या थंय पळोवंक ताचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजचे वाज ह्या संवसारी वाचेतून जावन आसा देवाची विशेष मजत तुजे समय आसली आनी देवा संगीत आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्ते करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराई तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये त्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार आमी दवरया ह्या पुणथळार सेवा दिवच्या हांगासर दिवच्या आनी दिवंक आसच्या सर पाद्र्याबांक बरें मन दाखयल्ल्या दाखोवच्या आनी दाखोवंक आसच्या हर एकल्या बऱ्या मनाच्या मनशांक हांगासर ह्या पुणथळार विविध रितींनी कुमो करच्या बरें मन दाखोवच्या हर एकल्याक जुचे वाज बाप तांकां आशिर्वादीत करूं सांजचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदीन पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनांच्या सर पासादावन आमकां राखून व्हर बावडताक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत सस्नांक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमीन आमच्या सर पिडेस्तांचो उडास करया तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सवेस्पो तुमचे स्वासो तुमचे समय आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखेक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेन संपटलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच पळय तुज्या सेवका सांजे वासान आपले जिणे आनी मरणांत जायती अजाप करून तीस मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्यांक पवीस सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा घूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अणभवांतले आमकां निवार हे घडये आमी उत्सावलेल्यो आनी उत्साव विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतरी हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया मरिफात आमेन सवेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया आज सांज वासाच्या नोवेना दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोषू एका देवा तावन येता तस्सो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरों आमेन सांज वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडयेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवण ताच्या देखेन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शके सेवे साखरेच्या मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं
आमेन. सांजे वासर्गीच्या आवाजान बापाचे कोर्टान आमचे खातीर विनंती करता म्हणली सगळी पवी सभा संतोषान तोसपवीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान वासयलेल्या घराक भाग्यवंतपणास मुकूट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो. आमेन. आनी त्यास सोडून देवा आसो, बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्या आसो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. कृपा मागून दी बापा, विघ्नान सांडे नाका. जेजू सोकोरो मुझे सारो, संदेशाचो प्रसार केलो. विघ्नान वारा कष्टांनी दुखां, मोगड्या काक्यांक मोगा आदार तुवें दिलो. सांज सेवास बापा, भोगला पानी मान तुका. कृपा मागून दी बापा, विघ्नान सांडे नाका. सर्गीच्या वाटेर चलोंक शिक, हाताक सांडून आरार लाव. जोडून दी कृपा, दी आमकां मुखार. माया मोगान चलूंच्या मागून दी कृपा. सांज सेवास बापा, भोगला बापा आमकां सोद विनंती कर. भगिवंताचे कुरेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.